आमकां सगळ्यांक आमकां जाय पळय तशें करूंक आमी येवजिता आनी खूब पाटी आमी निराश जाता कित्याक आमकां जाय पळय तें करूंक आमचे कडेन घडना दुसरी आमकां आडायतात कितें म्हणटात तेन्ना आमी आमचे भितरूच पिकार जाता आतां सांत इनासाच्या जिवितान अशेंच घडलें ताणें येवजिल्लें की आतां हांव जेजूची सेवा ताच्या उगम स्थानांत कोत्तलो म्हणून जेरुसलेमाक वचोन थंयसर कोत्तलो पूण थंयसर त्या फ्रांसिस्कन अधिकाऱ्यान ताका सांगलें तुज्यान हांगसर करूंक जायना पयलो तो जबरदस्तीन थंयसर रावंक सोदतालो मागीर ताणें ताका सांगलें हो अधिकार म्हाका दिलेलो आसा इगोर्ज मातयेन तुवें तर पाळ्ळी ना जाल्यार तुका भायर उडयतले आमी इगोर्ज मातयेंतलोच तेन्ना ताच्या मनांत तो सोयरणांत आयलो आनी ताणें येवजिल्लें की हो अधिकार ताचे कडून तो मेळ्ळलो आसा म्हणटच हांवें कोणाचें आयकूंक जाय इगोर्ज मातयेचें ताका लागून ताची पळय येवजण आसलेली ती सोडली ताणें आनी हें पवित्र आत्म्याचें काम सोडल्या उपरांत ताका तरी पूण पळोवंक जाचलो जेजू कशे भशेन आसलो थंयसर आनी हें तें शेकी ताका म्हणणें तूं भायर काडलो आनी तो आयलो पूण ताणें पयशे नासलेले तो फकत देवाचेर पातयेवन सगळें करतालो दुसरे पळय थंयसर यात्रेकार आसलेले ताणें त्या कॅप्टनाक सांगलें ताका मातसो पॅसेज दी थंयसर 4 बोटी आसलेल्यो एक म्हणणाय तूं श्रीमंतांची आसलेली दुसरी म्हणणाय तूं दुसरे टर्क्स आसलेले आनी तिसरी म्हणणाय तूं धाकटुली बोट आसलेली त्या धाकटुलेचे बोटीचो कॅप्टनान ताका सांगलें बरें ताका येवन म्हणून आतां ह्यो 4 बोटी सुटल्यो आनी येदें व्हडलें वादळ येयलें की एक बुडली आनी सगळो लोक मेलो दुसरी म्हणणाय तूं थोडे जाण उरले आनी ही पळय धाकटुली न्हंव आसलेली ती समती थंयसर आयली ताका हें दिसलें की खरेंच ते एका कोपितान सांगलेलें हो खरो देवाचो मनीस जाल्यार देव ताका वत्तलो म्हणून आनी हें अशे भशेन घडलें हो अणभव तातूंतल्यान ताका कळून आयलें की देव म्हजें सगळें आसा आनी म्हाका राखता आनी सांबाळटा तो ताणें अशें येवजिल्लें आनी तेन्ना ताचे येवजणे मदें जी चिंतना आयिल्ली ती देवाची म्हणून तो समजोंक लागलो आतां हांव पिरायेचो आसा 33 वर्सांचो आसलेलो तो आनी आतां हांव शिकपाक लागता बार्सेलोना वेतलो आनी शिकतलो आतां वेनिसाक तान जेनोवा वचपाक बरो अंतर आसा आनी थंयसर त्या दिसांनी म्हणणें तूं खूब गैरराबा जाताली तो वेताना थोड्यांनी ताका सांगलें तूं हे वाटेन वचना काय दुसरे वाटेन वच ना म्हणलो लागलो हांव हे वाटेन वेतलो कित्याक देव म्हाका राखतलो देवान म्हाका सदांच राखला आनी वेता वेता त्या सोल्दादांनी ताका धरलो वो एक स्पाय म्हणून ते समजले की दुसऱ्यांक सगळी म्हायती दितलो म्हणून ताचेर सगळीं आंगास्त्रां आहली ती काडली कांयच नाहल्लें ताचेर एक साकोट्टो ताचेर आसलेलो आनी फकत पांयांक ती पायजोणां आसलेली ती सारकी पिडात जाल्ली ताणें मातशें तिचो थोड्या फाळ्यांनी बांदून ताचे पांय तशें आसलेले कांयच नासलेले ताचे कडेन तरी पूण ताका तेज भाशेन दवरलो आनी मातसो ताका त्रास दिवंक लागले ते शेकी मागीर ताका सोडलो एकलो म्हणूंक लागलो हो पिसो ताका सोडत पूण ताका बरें लागलें तें कित्याक जेजू पासत म्हाका हें सगळें भोगचें पडटा म्हणून आनी तो खुशालकायेन वेतना आनीक कोण ताचे गांवांतले थंयसर स्पॅनियर्ड आसलेले ताणें ताका वळखलो आनी ताका सांगलें ये आनी ताका ब्रेकफास्ट दिलो जेवंक खावंक दिलें आनी मागीर एकल्यान ताका थंयसर वचपाकूय बोटीन घातलो म्हणटच हे भाशेन ताच्या जिवितान घडलें देवाचेरूच पातयेवन तो येवजितालो तेंय सोडून दिवंक तयार आसलेलो कित्याक जेन्ना देव ताका सांगता दुसऱ्या वदेरची हें सारकें न्हय म्हणून
तेन्ना तो पोतकरूंक लागलो आनी देव मागीर ताका वाट दाखोवंक लागलो. हे भाशेन ताच्या जिवितान घडलें. आतां आमी पळयता आयज जाकोबाचें फेस तो मारतीर जालो. कोणें ताका मारलो? तिचो हेरोदीनीच ताका मारलो. कित्याक लागून? ताका दाखोवंक जाय आसलेलें हे क्रिस्तांव हांव तांकां बिलकूल हांगसर दवरपाक ना. आनी ही संख्या तांची वाडत वताली. तो तांकां ताणें सगळे उजीर, सगळे जुदेव आसले तांचे उजीर ताची गोमटीच कातुरली आनी तांकां दाखयलें पळय हांव अशें करतलो सगळ्या क्रिस्तांवांक. पूण ते भियेले नात बाकीचे. ते देवाचेरूच पातयेवन रावले आनी देवा पासत मारतीरपण पर्यंत भोगूंक तयार जाले. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे दोग जाण भाव पळय आसले तांकां आदीं आयज आमी पळयलां कशे भाशेन ताची माय येवन जेजूक म्हणटा एकाक तुज्या उजव्याक दुसऱ्याक तुज्या दाव्याक, तुज्या तुज्या राज्यांत तूं तांकां दवर. जेजू म्हणूंक लागलो तुमी कितें मागतात तें नकळोत. तांकां खूब शिकयल्लें ताणें, पूण तो संवसारी जिविता विशीं उलय नाचलेलो. पूण ह्या फुडें कितें जातलें? संवसारांत आमी कित्याक लागून आसा? संवसारांत आमी देवाचो मोग अणभवून देवा सारकें मोगाळ जावंक एकामेका सोबें ही जाण आसा बापाची येवजण. देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी ताका एकवटान जिवंक जाय ते भाशेन आसलेले. पूण हें तांकां समजोंकूच ना. ते फकत आतां पदवी सोदतालेत. आमचेय भाशेन आमी तशेंच पदवी सोदता, खालती कांय ना. आनी जितली आमी खालती जाता तेन्ना देवाची येवजण खरेपणी आमचे सोबे घडोवन येता आनी आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक लागता आनी हातून सर्गीचें राज स्थापन जाता. ताणें तांकां सांगलें व्हड जावंक जाय जाल्यार चाकर जावंक जाय, पयलो जावंक जाय जाल्यार सेवक जावंक जाय. आनी देवाचो पूत कशे भाशेन जियेलो तेच भाशेन दुसऱ्यांनी ताची सेवा चाकरी करच्याक न्हय, तो आमची सेवा चाकरी करता. जेजू इतलो आमचो मोग करता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो की आजून आमकां तें समजोंक ना. तो सगळो कोत आमचे बरोबर आसा. ताका आमी हाजीर जावया. कशे भाशेन तो आमकां सगळो कोत आमकां वाट दाखयता. आमची मनां पळय आहा आनी तातूंत चिंतना आसा ती सगळो कोत आमी ताका सोंपोवन दिवंक जाय. भितरल्यान स्वतंत्र जावंक जाय. आनी मागीर तो आपली चिंतना आमचे सवें घालता तेन्ना आमचे मदें शांती समाधान घोटाय येता. आनी फुडलीं पावलां मारूंक आमकां खूब धीर आनी आदार मेळटा. हे भाशेन आमचे सवें जावच्याक आतां थोडो वेळ आमी मागण्यांत रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. जें आयकलां आमी तें आमी जाणो, पूण तें पाळूंक आनी देवाची येवजण प्रमाणे ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत घडोवन येवंक आतां आमी ताका थोडो वेळ वो दिवया, ताच्या कोठान रावया आनी आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया हे भेटवणी वरवीं. पूण ताच्या आदीं थोडी आमची मागणी देसा बापाक उबारया. उबी रावन थोडी आमची मागणी बापाक उबारया.